जे आमचे प्राथमिक जे आमचे साधन सुविधा ते आम्ही आसा, पण शिक्षण हे सर्व त्या पलीकडे असतं. आणि शिक्षण घेतले म्हणून काहीतरी इंजिनियर जावे हे रोड दाखवत शिक्षण आपल्याला हे रोड लावायचं नाही. शिक्षण घेऊन इंजिनियर झालं, शिक्षण घेऊन कोणतरी पिला करता, बाकीचे काम करता, कॉन्ट्रॅक्ट करतात. म्हणून ही शिक्षणाची गरज असतात. हे जे प्राथमिक सुविधा झाल्या, लाईट गेली, उदक गेली, इंजिनियर तयार झाले आणि इंजिनियरात शिक्षण देऊ शकतो. म्हणजे शिक्षण विभागामध्ये किती स्टार्ट करायचं पडले, शाळा. लक्षात ठेवा, शिक्षण हे श्रेष्ठ असतं. शिक्षणाची सगळी प्रगती देशाची किंवा प्रत्येक देशाची विकास झाला. त्यांना शिक्षणात जास्त असले आणि ते बऱ्यापैकी शिक्षण पेनने घ्यायचे. शिक्षणाचे साधन सुविधा प्रत्येक स्कूलात असते. म्हणून आमचा प्रयत्न असा आयज तुमका खबर ह्या वर्सात पेडण्या 12वीच्या 10वीच्या बोर्डा गोंयांत 5% हायस्ट आसा, फर्स्ट येयला. ह्याबद्दल सगळ्यांचे अभिनंदन. तसेच ह्या स्कुलाचे अभिनंदन की ह्या वर्षात तुम्ही 100% हे सगळे खेळ कोणाक दितात तर आमचे हुशार भुरगे, त्याच बरोबर आमचे जागरूक पालक, त्यांना शिक्षणाचे महत्व खबर आसा. त्याच्या पलीकडे पूर्ण टाइम भुरग्यांक तयार करपी शैक्षणिक आणि त्याच्या सर्व विकासा खातीर काम करपी राजकीय जर वचूंक वाटला त्याचे भविष्य ह्याच्याच मार्फत ना माझे जे कर्तव्य एक शिक्षित नागरिक म्हणजे नागरिकाचे कर्तव्य आहे ते पार पाडपाक भायर पेडण्या खातीर. कारण पेडणे हे म्हणजे माझे मूळ आसा. पेडणे गावात कोरगाव पेडणेचा वाडा आसा. माझो बाबा माझो आजो जन्माक येयलो आणि कामा निमित्त धंद्या निमित्त ते म्हापशां रावता. थंयसर आमचें शिक्षण जेन्ना उच्च शिक्षण JMC बांबोळ्यान थंयसर काम मेळ्ळें. थंयसर हांव स्थायीक टेम्पररी स्थायीक जालो. म्हणजे थंय घर ना. टेम्पररी गव्हर्नमेंट वॉर्डसांत गेली 28 वर्सां हांव रावलो आणि 5 वर्सां सर्वीस जी आसून मनाक विचार आयलो की आयज खंय तरी म्हाका पेडण्याक म्हाजी गरज आसा. पेडण्याच्या जनताक म्हाजी गरज आसा. म्हाज्या कडेन जी गट आहा, कॅपेबिलिटीज आहा, ती हांव पेडण्या खातीर यूज करूंक शकता. हो विचार आयल्या नंतर हांव भायर सरता. फक्त राजकीय पोळी बांदपाक किंवा राजकीय म्हाका दिसलें खंय संदी येता म्हणून न्हू. कारण खूब वेळा म्हाका संदी आसलेली पेडण्याक राजकीय क्षेत्रात संदी आसलेली, पण त्या वेळा हांव तयार नासलो. बाकीचे ऑब्लिगेशन आसता तेन्ना हांव तयार आसता तेन्ना भायर सरता आनी मानसीक तयारी आसपाक जाय. आयज ती तयारी करून भायर सरता आणि प्राथमीक जो विशय आसा तो शिक्षण. आणि शिक्षणामुळे हांव तुमच्या बरोबर समोर 2 शब्द सांगूंक शकता. म्हणून शिक्षणाकडे माझे लक्ष असल्या कारणान पयलीं सध्या हांवें गेल्या वर्सा 100 भुरग्यांक जेका आर्थीक मदत जाय अशा 100 भुरग्यांक आमी तांकां फायनान्शियल सपोर्ट दिलेलो आसा. हो प्रत्येक वर्सा दिवपाचे आमचे प्रयत्न आसतले आनी अशेंच रावतले. हे फक्त एका वर्सा खातीर ना. लक्षात घ्या, लोकांक दिसता की राजकारणी त्यातून पयलीं आमी समाज करचे त्या पुरत्या मागीर ते बंद जाता. हांव ते करपाक घेवंक ना. आमची स्वतंत्र सुमिता फाउंडेशन आसा. ह्या मार्फत खुबश्यो कार्यावळी करपाचे आमचे ऑलरेडी प्लॅन आसा. त्या प्रमाणे आमी वयतले. जेन्ना शिक्षण क्षेत्रात जेन्ना पावत लागले तेन्ना पयलीं आमी हे फायनान्शियल सपोर्ट दिलो. त्याच बरोबर ज्या ज्या शाळांत आमकां दिसल्यो की ताका थंयसर बेंचीस ना, मुख्यत्वे गव्हर्नमेंट स्कूल आहा आमचे आनी कडेन आसा आमी बेंच दिले. कारण ती शाळा पयलीं लागीं जाता. तुमकांय खबर आसा ज्या शाळेंत भुरगीं उत्तम रित्या पास जाता गेली 10 वर्सां 11वे वर्सा जर 100% तांचो 10वेंत रिजल्ट आसा तर अशा भुरग्यांक आमी अजूनय जमनीचेर वचून शिक्षण दिवपाचें हो प्रश्न आसा. म्हणून हे साधन सुविधा जेन्ना कमी दिसल्यो तेन्ना तेची मागणी आसा तेन्ना काम दिलें. त्याच बरोबर आमी ज्या ज्या शाळेंत जर फॅन ना जाल्यार फॅन दिले. ज्या शाळेंत जर स्कूल आहा बसी आहा पूण तिका घालपाक दिगज ना अशा शाळेक आमी पूर्णपणे वर्साचे प्रत्येक म्हयन्याक दिगज दिता. ज्या शाळेंत स्टेशन ना शाळेंत स्टेशन दिलेली आसा. त्यानंतर प्रामुख्याने आमकां दिसलें की NEP जेन्ना लागू जाली
तेन्ना आमकां जे साधन सुविधा किंवा जे टूल्स लागता शिकोवपाक म्हणजे स्मार्ट बोर्ड, तेन्ना आमी पयलो प्रयत्न केलो सकराळ साई विद्या मंदिर तोरशा हांगासर, थंय पयलीं आमी इन्स्टॉल केल्यो, त्याच्या नंतर हांगासर दुसरे केल्यो, अशें करत करत आमचो प्रवास जातालो. पूर्ण 33 शाळांक हे फर्स्ट फेजात 2 स्मार्ट बोर्ड किंवा डिजिटल बोर्ड शिकोवपा खातीर जे आमचे शिक्षण जे हांव वायट जो चॉक आणि बोर्डाचेर शिकला त्या आमच्या शिक्षकांनी तेचो ह्या की चॉक जेन्ना पडटा तो पावडर जेन्ना आमी श्वासोच घेता तेच्या कारणान आरोग्याक धोकादायक आसता. लक्षात दवरा, हो जो शिक्षक शिकयता तेचे आरोग्य सुद्दां सांबाळपाक जाय. कारण जेन्ना तो चॉकान बरयता तेन्ना तो हे पावडर येता तो आमच्या लंग्सांत वयता. तेचो फायदो शिक्षकांक आनी तुमकां शिकपाक जावचो म्हणून म्हजो प्रयत्न आसा. आनी तुमकां परत हांगासर हांव वचन दिता, ह्या शाळेत पूर्ण पयली ते 9वी ते 10वी जाली आसता, पूर्ण पयली ती 8वी पर्यंत सगळे क्लासीस आसा ते स्मार्ट डिजिटल बोर्डान फुडल्या वर्सा एका वर्सा कर्तव्य आसा की आमच्या भुरग्यांक घडोवपाचे, आमच्या भुरग्यांक आमी ह्यो सुविधा दिवपाचे, हे आमचे कर्तव्य आसा. आयज ह्या वेळेर ज्या शिक्षकान म्हाका ताकद दिली, ज्याच्या शिक्षणाच्या माध्यमातून ज्यांच्या आदाराच्या लागून हांव असो उबो आसा, हे सर्व शिक्षक आनी ह्या शाळेत जे नॉन टिचिंग स्टाफ, पालक आणि पीटीएचे मेंबर हो शर्ट जो ह्या शाळेचो सुवर्णाक्षर घेऊन ठेवलो. कारण ही शाळा पेडण्यातली दुसरी आणि गोंयांतली 4थी अर्बन शाळा आहा ज्या शाळेत स्मार्ट किंवा डिजिटल बोर्ड हे शिक्षणाचे माध्यम, शिकोवपाचे माध्यम तुमकां आयज आमी दिलेले आसा. आणि हे दिवपाचे कारण एकूच आहा की फुडले शिक्षण NEP जे सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी तेन्ना आमी फुडें व्हरता तेन्ना ही शिक्षणाची पद्धती किंवा टूल्स जी आमकां अत्यंत गरज आसा. म्हणून आमी जे हे प्रयत्न आसा सुमिता फाउंडेशन आणि पेडणे विकास मंच हाच्या वतीन, कारण आयज जो भुरगो शिकता तो फुडल्या भारताचो एक उत्तम नागरीक जावचो आणि ह्या देशाच्या विकासाक तो हातभार लावचो, हे सगळ्यांचे स्वप्न आसता. आणि त्याच खातीर ह्या शाळा 1985 उबी जाल्ली आसा. आयज 41 वर्सांची वाटचाल करत आयिल्ली आसा. आणि ही वाटचाल करतना कितली भुरगीं हाचो शिक्षण घेवन आपल्या क्षेत्रांत खंय तरी उच्च पदाचेर आसा अशें हांव मानता. कारण जेन्ना शिक्षणाची दौड ओपन जाता तेन्ना विकासाचो मार्ग ओपन जाता अशें हांव मानता. तुमी सगळे तशें मानता अशें हांव करता. कारण शिक्षण हे फक्त पुस्तकी ज्ञान नासता, तर जगाचे ज्ञान निर्माण करप आणि एक उत्तम नागरिक करप, चारित्र्यवान नागरिक करप हे शिक्षकाचे कर्तव्य असता, शाळेचे कर्तव्य असता. आणि तेच ही शाळा आणि शिक्षण करता आयल्या. म्हणून आयच्या देशाचे नेतृत्व खूपशे उच्च शिक्षित लोक करता हे तुम्ही पळयता. पण खरी तरी आयज आमकां खंत कमी शिक्षित लोक आमचे राज्य करता. आयज उच्च शिक्षित लोक आसा ह्या पेडण्यान, खुबशे भुरगे उच्च पदावर उच्च शिक्षणाक घेवन आसतात. पण आयज तेंचे खंय तरी संभाशण करपाक, कम्युनिकेशन करपाक जशा शिक्षणाची गरज आसा तो ऑपोजीट तेंचे जो आमदार आसपाक जाय तो आसना. आयज आमी शिकल्या, पण आमची सुद्धा मागणी आसत जाय की आमकांय सुद्धा एक शिक्षीत नागरीक जावं. कारण आमचे विचार ताका पावोवपाक जाय तो त्याच बुद्धिमत्ता आसपाक जाय. कारण आयज माझे विजन आसा ते फक्त पुण्याचे पेडणेकारांक न्हय, पूर्ण जे युवक आहा पेडण्याचे ह्या खातीर आसता. आयज ही सुरवात जी आसा ह्या फुडल्या भविश्याची सुरवात आसा. कारण फुडली 25 वर्सां जर आमकां खंयचे तरी नेतृत्व तयार करपाक जाय पेडण्याचे किंवा ह्या राज्याचे किंवा देशाचे, तर हीच शाळा करतली, हीच अशें संस्था निर्माण करतले आमचे नेतृत्व अशें हांव मानता.
आयज खुबशा शाळांनी पेडण्याच्या जे नांव पळयता तेन्ना साधन सुविधा ह्यो कमी आसा. हांव कोणाक दोश दिना, पण आमचो पायाभूत जी आमची ज्यो सुविधा आमकां जाय, रस्ते, उदक आनी लायट ह्यो मेळ्ळ्यो, पण त्या बरोबर दोन ज्यो आमचे फंडामेंटल रायट्स म्हणटा आमचे, एक शिक्षण, दुसरे आरोग्य, ह्या कडेन खंय तर वेळ फाटी पडटा. आनी हे आमच्या जो विजनान जो आमी ते घेवन वचना, ताका प्रमोट करपाची आमची कुवत कमी आसता. कारण आमकां सर्वसाधारण राजकीय नेत्यांक कमी शिकणारे लोक जाय आसता अशें हांव मानता. कारण शिकले काय ताका ते प्रश्न करतले आनी अशें शिकता ते उतरूंक शकतो ना, आनी तेंचे जे स्थान आहा ते दोगांय करतले. ते शिक्षणा कडेन मुद्दामून कमी प्राधान्य दितात अशें हांव मानता. संजय बोरगांवकर हांचे सगळ्यांनी पयलीं ते ताळयो मारून स्वागत करता. कित्याक ते म्हणटा आतां सगळ्याक रस्ते जाल्ले आसात, रस्त्यांचे जाळे विणलेले आसात. जेन्ना आमी शिकताले तेन्ना मकबुलाक बी खबर आसली. हळद आमचे पत्रकार निवृत्ती बाब आसा तांकां विचारा, इब्राहिमपूर हळद हो भाग म्हणजे अंदमान आनी निकोबार अशें म्हणटा. जरी गोंयान येयले, पेडणे तालुक्यान येयले तरी ते न्हंयो क्रॉस करचे पडटा. म्हणजे सावरकराक जशी तेन्ना शिक्षा जाल्ली तशी आमच्या लोकांक एक प्रकारची शिक्षा आसली. आणि ही शिक्षा म्हणजे शिक्षण जर फुडें घेतलो जाल्यार शैक्षणीक सुविधा आमच्या कडेन आसली. एक प्रायमरी स्कूल आसलें अप टू 7th स्टँडर्ड. आणि अशा पार्श्वभूमीचेर 1982 पासून एक असो विचार येयलो की भुरग्यांक खुबशे ड्रॉप आवट जाता, भुरगे खुबशे फुडल्या शिक्षणाक वचनात, तेन्ना मॅक्झिमम भुरगे खंय तरी एक 10वी पास जाले तर भायर बी वचत, नाजाल्यार सगळे ड्रॉप आवट जातात. आणि अशा परिस्थितीन आज जे स्कुलाक नांव मेळिल्लें आसा सातेरी विद्या मंदिर, तर त्या सातेरीच्या मंडपान देवळान एक ग्रामस्थांची मिटींग जाली. तातूंतले खुबशे आमच्या मदीं ना. 82-83 आणि 84 सातेरी शिक्षण प्रसारक मंडळी संस्था स्थापन जावन 85 पासून जून 85 पासून 5वीचो वर्ग सुरू जाल्लो आसा. तितले कांय आमी जे ठरावीक लोक आसा ते अजून पर्यंत आसा. चेअरमॅन म्हणून आमचे राजाराम गाजी आसा, अजून पर्यंत आसा. हांव एक फावंडर मेंबर, आमचे मोपकडे एक फावंडर मेंबर. आता जवळ जवळ कांय मेंबर गेल्या उपरांत एक थोडेशे मेंबर आसात. पण ज्या मेंबरान तेन्ना कांय कश्ट काडल्यान ही संस्था सुरू केली, ताका लागून आयज ह्या शाळेचो जो रिजल्ट आसा, पयल्या बेचीचो 10वीचो आमचो 87% मेळ्ळो, मागीर हळूहळू वाडत गेलो आनी फाटल्या एक 10 वर्सां 100% रिजल्ट वयता. श्रेय जे आसा ते आमी स्थापन केले म्हणून न्हू, युवा भावान प्रेमळपणान तळमळीन शिकोवपी स्टाफ आनी जे हांगा काम करता ते आमचे सगळे जे वर्कर्स आसा हांच्या खातीर आसा. दुसरें म्हत्वाचें सांगपाचें म्हणजे ही कित्याक हांवें पार्श्वभूमी सांगली की अशा परिस्थितीन हळूहळू ही जी बिल्डींग आसा ती बिल्डींग उबी जाली. कोणी डोनेट केल्या, कोणी श्रमदान केल्या आणि एक पार्ट जो आसा तो आमी डेव्हलप करत गेलो. लुपीन फावंडेशनान आमकां बरी मदत केली, कांय पॉलिटिकल लेवलचेरूय आमकां बरी मदत केली. आणि हांव पयलींच कित्याक टाळया मारा म्हटलें की न सांगता डिमांड जी आसा ती डिमांड तेंच्यांनी आमची एक्सेप्ट केली. आणि आतां न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन ही गजाल व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट की भुरग्यांक आतां स्मार्टनेस जावं. स्मार्ट हो शब्द भायल्यान जरी आयलो, पयलीं आमचे कडेन सुद्दां भुरगे थोडेशे स्मार्ट आसतले, पण आमच्या भाशेन आमी तांकां जर स्मार्टनेस दाखयलो जाल्यार तो तवणो आसा. आनी भायरसून येयलो जाल्यार तो स्मार्ट आसा. आमच्या भुरग्यांक सुद्दां स्मार्टनेस कमी ना. आमच्या देशान, आमच्या संस्कृतीन, आमच्या परंपरेन शैक्षणिक असो, राजकारण असो, समाजकारण असो, ह्या सगळ्या गोष्टी सामाजिक परीन बांदलेलो आसता. स्कूल इज ऑल्सो अ कम्युनिटी सेंटर. सगळ्या लोकांक बांदपी एखादी गांवांत शाळा आसपाक जाय. तुम्ही प्रायमरी स्कुलांनी
जेन्ना सरस्वती कार्यक्रम सगळे पॅरंट पार्टिसिपेट जातात, विचारांचो आदान प्रदान जाता. दुसरे मंदिर आसपाक जाय म्हणजे देवूळ. देवळांनी असे कांय प्रकार असे चलतात की जेणे करून आमी आयज आमचे योगा म्हणा किंवा जो आत्मकेंद्रीत जे शिक्षण आसा तें आमकां पयलीं पासून आमच्या मंदिरांतल्यान मेळटालें, अजूनय मेळटा. आणि हो दृश्टिकोन दवरून डॉक्टर संजय कोरगांवकर हे कार्य करतात. हल्लीच तेंच्यांनी आय मेडिकल एक कॅम्प केलो जाणट्या खातीर, स्पेशली पुणे शेवपुऱ्या. खूप जाणांनी बेनिफीट घेतलो. म्हणजे समाज जर सुदृढ बनयतलो दवरलो जाल्यार हे दोन क्षेत्रां अशीं आसा, खूब आसा. आणखी तेंचे आयडिया आसा जे उलयतात तेन्ना ते सांगतात की हेंचेर पयलीं फोकस करपाक जाय. म्हणून कांय स्कुलांनी हो जो स्मार्ट बोर्ड आसा तो दिवचो प्रयत्न केला. आनी म्हाका दिसता आमचे स्कूल चवथे आसले, बरोबर सर? चवथे आसले जे तेन्ना ते आमचे कडेन उलयले. म्हाजी तुमकां एक रिक्वेस्ट आसा की कोणी तरी दिलो म्हणजे ते फुकट दिल्लो आसा न्हू, तो फुकट आसता ताका किंमत आसता, तेचो योग्य प्रमाणात वापर करप. आय एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग अवर टिचर्स टू टेक ड्यू केअर. तो मॅनेज करून दवरप, तो व्यवस्थित मेंटेन करून दवरप. भुरग्यांनी अवश्य शिकपाचें, पूण जर टिचर ना जाल्यार तेचो दुरुपयोग करू नाका. इन फ्रंट ऑफ द टिचर्स तेचो वापर करून घे. टिचरांक सुद्दां आयज बरें भितरलें नॉलेज आसा आनी इट इज द नीड ऑफ द अवर. आयज ती काळाची गरज जाल्ली आसा, डिजिटलायझेशन जाल्लें आसा. खूब फावटी इवन आमी सुद्दां हांव खूब फावटी म्हणटा आमी मातशे इलिटरेटच आसा, पोस्ट ग्रॅज्युएशन आसलें तेन्ना आमकां हें शिक्षण नासलें. आयज जें चल्लेलें आसा, जगान चल्लेलें आसा. सो आमचो जो भारतीय भुरगो आसा, गोंयचो भुरगो आसा, तो खंयच कमी पडचो ना. हाच्या खातीर तांचो एक प्रयत्न आसा. शैक्षणीक क्षेत्रांत एक योगदान करप. आत्तां उलयतना म्हणटाले ते की शालेय हाच्या खातीर जर कितें आसा जाल्यार वायट दीस आमच्या जिवनांतल्यान प्रत्येकाच्या कमी जालो, वाडचो ना तो. पण प्रत्येक क्षणाचो आनंद घेवप, प्रत्येक दिसाचो आनंद घेवप हे तर खरें कर्तव्य आसा. आयज जे थोर पुरुष गेले ते देव नासले, तेचे विचारात झळाळी आसली, ताकद आसली, त्या विचारांनी ते फुडें वताले. ते विचार घेवन आयज आमकां हे जे संस्था जावं आमकां संस्थे माध्यमांतून हे जे फुडले आमचे जे पंच जातले, हातून कोणी सरपंच जातलो, आमदार जातलो, भावीपणे पंतप्रधान जावं शकतलो. आयज तुम्ही शिकताना राजकारणाचेरय लक्ष आसपाक जाय. आमी आयज ग्रॅज्युएट जालात, पण एक 7वी 8वी मनशाक आमी आमदार करतात आनी तूं कितें सांगता तो आमचो एक IAS ऑफिसर आयकता. ही शोकांतिका आसा. म्हणून हांव कळकळीत खंय खंय वता तेन्ना आमकां जे यूथ लिडर आसा, जे ग्रॅज्युएशनाक शिकता, जे MA मास्टर डिग्री बी घेतात, तांकां हांव सदांच सांगता की तुम्ही राजकारणात सहभाग घेवपाक जाय, राजकारणाचेर दृश्टी आसपाक जाय. हो आमी जो आमच्या विधानसभेचो मनीस पाठयता तो शिक्षणाच्या माध्यमातून ताच्यार कितलो प्रभाव आसा आनी तो कितें विशय मांडटलो. आयज जर पयली जाल्यार ही हांगासर भरमसाट ह्या संस्थेची जागा आसा, पण हे विकसीत कितें दिसना. कित्याक दिसना की त्या विजनाचे मनीस आमी एसेंब्लीत धाडूंक ना अशी तरी म्हाजी खंत आसा. कोणी राजकीयाचो फायदो घेवचो न्हू आनी वायट बरें म्हणचें न्हू. आयज आमी जर आमचे भावी पिढी घडयतले जाल्यार त्याच बरोबर आयज पालकांनी अलर्ट रावपाची गरज आसा. आपलो भुरगो जर बरो स्मार्ट जातलो, हुशार जातलो जाल्यार पालकांनी आयज चिंतपाची गरज आसा की आयज आमी एक मत घालता, पण त्या मता मागीर आमचो व्हॅल्यू कितें आसता. ते मतदान ते श्रेष्ठ दान आसता, रक्ता सारकें. जेन्ना रक्त कोणाक दान करता पळय ताच्या ते श्रेष्ठ दान खंयच ना. तशें हे विद्यादान आसा, ताच्या सारकें श्रेष्ठ दान प्रत्येक भुरगो घडपाक जाय. प्रत्येक आवय बाबाची इच्छा आसा की आपलो बरो भुरगो जावन आपले घरान निदान चूल तरी बरी भेटतली. आयज कितले तरी पेडण्यान हे मागासवर्गीय मतदारसंघ आसतना सुद्धा आयज घर ना लोकांक, लायट ना, नळ ना, ही शोकांतिका आसा. आता काही लोक राजकीय क्षेत्रात त्याच्या मनशाकडे आसा म्हणून आपले सुखसोयी करून घेतात, पण ग्रामीण भागात जातो कोणच वाली ना असे लोक आयज अधांतरी आसा. ताचोय आमी समाजात काम करताना एकामेकांनी विचार करपाक जाय. हे सगळे काम करताना ह्या संस्थेचे हांव मनांतून कौतुक करता. आमकांय खबर आसा एक बस जरी गव्हर्नमेंटान दिली तेका बशीक कितें लागता ते सगळे सामोरो जावन ह्या भुरग्यांक येदो व्हडलो आमचे स्कुलाचे चेअरमॅन आमचे सावंत सर
हांकां खबर आहा की आयज पयलीं आमकां खूब आमकां हे आभार प्रदर्शन एक्चुअली हांवें खरें भाशण करपाचें तरी म्हाका एक स्फूर्त येयली की भाशण करपाचें कित्याक लागून की म्हाका खबर आहा जेन्ना आमी शिकताले पळय तेन्ना कोणाच्या तरी घरान आमी शिकताले आयज ही बिल्डींग उबी करपाक ते मॅनेजराक जावं चेअरमॅन राजाराम तांकां खबर आहा की बिल्डींग कशी उबारली आमच्या देवस्थान जागो दिवनूय हो बिल्डींग तेंच्यांनी कशें कितें उबारली ते आयज ते देवीकूच खबर आहा हांव मागता की संजय बोरकार आमचे आनी खूब ऑपोजिशन आहा स्कुला बद्दल हांगा स्कुलान कोण राजकारण हाडपाचें न्हू म्हाजें वैयक्तीक हें आहा की स्कुलान कोणाकूच हांव राजकारण हें करपाक दिवना आमी एक स्कूल हे आमच्या भुरग्यांचे बरें करपाचे खातीर गांवाचें बरें करच्या खातीर हांगा आमी जमलेले आहा ताका लागून संजय बोरगांवकार सरा कडेन मागता की आमचे थोडेशे अपुरे इच्छा ती आमचे पीटीएच्या मेंबरां थ्रूच आमी हें करपाक सोदता आनी हांव तिका देव बरें करूं आनी आमचो प्रोग्राम सोंपल्याचें जाहीर करता तेच प्रमाणे तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.